एके वटेन पावसान दांडी मारिल्ल्यान खाकेर माथ्यार कोळशे मारून शिंपून वयर काडिल्लीं रोपां सुकून मरून वतलीं ह्या भंयान शेतकार चिंतेत आसा। पिंपऱ्यो, दोडगी तशेंच हेर पावसा दिसांनी काडपी पीक शेतकारांनी घातलां खरें, पूण पावस नाशिल्ल्यान तें सुकून वचपाक शकता। जून अर्दो गेलो तरी पावस अजून ना। कडक वताक लागून पीक सुकलां। दुसरे वटेन गव्यांचो त्रास तो वेगळोच। हे परिस्थितीत ना घर का ना घाट का अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची जाल्या। साधारण मेच्या 8 तारखेक घातलेले आमी हां निवळ बी करता आमची जानेवारीच्यान निवळ करता आमी। आता फुलयल्या तिंका जाल्यार दोडगी जाल्या दोडकी जाल्या रोपी हांगा मरता मेली थोडी पावस ना म्हणून पावस ना म्हणून रोपी मेले रोपी अशें मरता आनी ही दोडकी जाल्या अशी दोडगी जाल्या दोडकी जाल्या आनी अशी पावस ना आमी जे कश्ट करता पळय तितून रडोंक येता आमगे व्हरोन तितून आमी 6 म्हयने अशे जगताले मातशे। हांव एक 12 शिकलो भुरगो तो एग्रीकल्चरान ते लायनीन गेला पूण आतां आमच्या भुरग्यांचे आनी हें करपाचें आमकां एक संकटूच येयलें सामकें व्हडलें मोठें संकट येयलां सारकें व्हरोन। आनी गांवच्या लोकांनी आमच्या बेतोड्या तळी गांवांत लोकांनी इतले मळे केले की अशें कोण बाबा सामकीच परिस्थिती आमची अशी आसा की कितें करतले आमी हेचेर आमकां आतां उपायूच ना व्हरोन। आनी गव्हर्नमेंटा पासून तुमकां फॉरेस्टान कितें सुरक्षा दिल्या काय ना हरशी रातभर रावताली पण आता अजून तशी रावना आता आयच्यान 8 दीस जाले 12 वयता गवे येता बोर खाता पर्यो देत रुपया हेल्यो सगळ्यो तो जानेवारी म्हयन्याच्यान आमी हे स्टार्ट करतात निवळ कर कंपाऊंड कर सगळे रोपे घाल हें करता म्हणजे जणू काय जानेवारी 5 तारखेक 7 तारखेच्यान 8 तारखेक पावस धरलो ह्या येणीन आमी करतात पूण अंदू पावसाचें कांयच ना आनी हें पीक सगळें ऑलमोस्ट गेल्ल्याक जमा आसा। हे फावट पावसा सामकी बिकट परिस्थिती जाली सद्या तरी आतां पावसूच ना न्ही। रोपी केन्ना घातलेली तुमी रुपी आमी घातल्या तर जवळ जवळ 20 म्हयनो जाय तितलो। शेतकारांक आमी सगळी मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचे शेतकी खात्याचे झोनल अधिकारी सांगता। आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे गोंयचें प्लस फोंडा लागून झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा हे शेतकऱ्याक लागून जे तरेन तेंको दिवपाक शकता तो सगळे प्रयत्न आमचे चालू आसा। मेन म्हणजे सांगपाचें तें तुमी म्हटलें तें जे मळेकार जे आसा स्पेशली आमी तुटी वाठारांचे जर आसात मळेकार आसात तेंचे कडेन बाकीचे सुद्दां जे कोण आसात हे आमी ऑलरेडी आमच्यो वचोन तांकां मेळप आनी तांकां ज्यो तरेन मदत दिवपाक जाता तो करप चालू आसा। दोंगरार जाग्यार हे मळे आसलेल्या कारणान तांकां उदक वयर व्हरपाक मेळना आनी तेच्या लागून हे फूल डिपेंडंट ह्या पावसाचेर आसलेल्या कारणान ह्या वर्सा तेंचें म्हणया की चवथूय जी आसा ही सप्टेंबरान येयल्ली आसा कारणान म्हाका दिसता चवथीक जे लागणारे फळभाज्यो आसा त्यो बीन फुडें मेळपाक सामकी हालत जातली कारण सपोज जर हो पावसाची परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।